मुरगांव मतदारसंघात सुमार 1400 मतदारांची नावां मतदार यादींतल्यान काडपाचें काम मंत्री मिलिंद नायकान सुरू केलां असो आरोप गोंय काँग्रेस प्रदेशाचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर हांणी केला। तातूंतल्या एक्काय मतदाराक तांची नावां काडपाक घाल्या हाची जाणविकाय ना। जर मामलेदारान ही नावां काडपाची प्रक्रिया थांबयली ना तर वेंचणूक आयोगा कडेन वचपाची शिटकावणी आमोणकरान दिल्या। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। रायट जो आसता पळय तो सगळ्यांक इक्वली आसता आनी खंयच अशें बरोवंक ना की आतां हांव मुर्मुगांवान रावता जाल्यार वोटींग कार्ड म्हाजें हिंगा जाल्यार हांवें भायर खंय काम करचें न्हू म्हणून। सो 90% लोक जे आसा पळय जे रेंटाक रावतात खंय तरी कोणाच्या घरान रावतात तो कितें जाता एक सर्टन टायम जालो काय शिफ्ट जाता आनी हे तांकां एब्सोल्युटली खबर आसा आनी वॉट दे आर ट्रायंग टू ट्रॅप दीस पीपल। तांकां खबर आसा की हे लोक बाबा काँग्रेसीक सपोर्ट करतात किंवा आमकां सपोर्ट करना किंवा आमच्या फेवरान ना कित्याक तेंचे जे पर्सनली कामां जावंक ना वा कितें जावंक ना सो तेंचेर हे रिवेंज घेता इनडायरेक्टली बाय कॅन्सलिंग देअर इलेक्शन कार्ड। आयज हो जो प्रोसेस जाल्लो आसा तो सगळो मिलिंद नायकाच्या ऑफिसांतसून आनी तेच्या घरा कडसून चालू आसा। आयज मिलिंद नायकाचे जितले कावन्सिलर आसा जंय तेचे कावन्सिलर ना थंयसर तेंचे वर्कर्स हे डिसायड करता खंयचे वोटरांक लिस्टार दवरपाचे आनी खंयच्या वोटरांक लिस्टांसून डिलीट करपाचे। आयज जी 1400 नांवां आसा ते BLO कांयच खबर ना। BLO एक BLO मिलिंद नायक आपल्या ऑफिसान आपयता आनी ताका एक पार्टाची दिता बाबा ह्या पार्टाची तूं रिस्पॉन्सिबल ही 50 नांवां डिलिशनाक घालपाची। फॉर्मां जी मिलिंद नायकाच्या ऑफिसांसून BLO वयता ती BLO जबरदस्ती ना इलाज जावन ताका डिलिशनाक घालची पडल्या। कितलेशे BLO आमचे कडेन येयले, म्हाजे कडेन स्वता येयले, आमच्या वॉर्डाचे वॉर्ड नंबर 7 वॉर्ड नंबर 7सून जे BLO म्हाजे कडेन येयले सांगपाक लागून सर अशें जाल्लेलें आसा म्हणून ही फॉर्मां दिल्लीं आसा। आमचे पार्ट नंबर 20सून 127 नांवां डिलिशनाक घातलेलीं आसा आनी ताणें म्हाका 127 फॉर्म दाखयले। हांवें ताका रिक्वेस्ट केली फॉर्म दी म्हणून। सो तो म्हणपाक सर आपूण जरी फॉर्म तुका दिले जाल्यार आपले जॉब वयतले। सो तेणें दिवना बट ताका इतले जाल्यार अशे कितलेशे BLO आमचे कडेन येयले आनी फॉर्मां आमकां जबरदस्ती दिवपाक लागले। आमी जे ड्युटी करता कित्याक आमी हे सर्वेच करूना बट ही नांवां आमकां डिलीट कर म्हणून बाय फोर्सफुली आमकां आमच्या फुड्यान दवरलेले आसा। स्टार्ट जाल्लो आसा हो प्रोसेसाक मामलेदारान जॉयंट मामलेदारान खंय तरी स्टॉप करपाची गरज आसा कित्याक नाजाल्यार हे खंयच्या खंय पावतले। कित्याक आयज मामलेदाराक कांयच खबर ना, BLOकूय कांय खबर ना, जॉयंट मामलेदाराकूय कांय खबर ना। हांगा भलतोच मनीस फक्त इलेक्शन जिखोवंक जाय ह्या निमतान कित्याक आतां कावन्सील इलेक्शन येता। कावन्सील इलेक्शनच्या उपरांत परत असेंब्ली इलेक्शन जालें, 2 वर्सां उरल्या असेंब्ली इलेक्शनाक। आयज जी स्वताची मिलिंद नायकाची जी गत जावन पडलेली आसा आयज तो सारको तेजो अस्तित्व हांव बंद म्हणटा अस्तित्व तो टिकून दवरपाक लागून जी ही सगळी काडणां करपाक लागलेली आसा। सड्यावेलो नागरीक खूब वर्सां आहा आमी हे असले घाणेरडो धंदो केन्नाच जावं ना शेख हसना सामान सुद्दां। आनी शेख हसन कोणाचेर रिवेंज घेवन जातालो आनी तो कोणाचेर अशें पत्रपण दवरून जातालो। आतां ह्या ट्रीन ट्रमाचेर आमचो स्थानीक आमदार मिलिंद नायक हे असले घाणेरडी धंदे करपाक लागला। कारण हे सारकें न्हू। आज आमच्या भावबंद आज मायनिंग बंद असल्या कारणाने सगळे भायर गांव वयता, भायर इंडिये भितर खंय खंय वयता 8-8 दीस म्हयन्यान येयना आनी येतकूच तांकां कळटा की आपले ह्या लिस्टा वयलें नांव कट जाल्यार आपल्या इलेक्शनाक जावं कॉन्सुलर इलेक्शनाक आपल्याक रायट ना। हें सगळें चुकीचें आहा।